नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। दिवा सावंतवाडी पॅसेंजर ट्रेनीक नागोठणे भिसेखीण बोगद्याकडेन अपघात, 18 जाणांक मरण, 150 जखमी, इंजिन आनी 4 डबे घसरले, कोकण रेल्वे येरादारी ठप्प, 1500 दुसरो अपघात। हायर सेकंडरी बंद करपाच्या निर्णयाचेर चौगुले ठाम, अनुसान 11वीची ऍडमिशनां ना, आमदार विजय म्हणटा मुख्यमंत्री पर्रीकारांमदीं पडून काडचो उपाय। कितलेशेच सरकारी खात्यांचे अकाउंट्स आनी युटिलायझेशन सर्टिफिकेटा अकाउंट्साक मेळनात वर्साची वर्सां, फाटल्या 7 वर्सांच्या ऑडिट कारभाराचेर पळयात खासा रिपोर्ट। नुस्तेमारी खाते पोस्ता दर्यांत नुस्तें, पयलो प्रयोग 100% यशस्वी, तळपण आनी पोळ्या दर्यांतल्या पांद्र्यांनी 6 म्हयन्या उपरांत पडले किलांनी, मोडश्यो आनी चणकां। आनी ONGC देहरादून आनी केरळाचे BPCL पावले ऑल इंडिया व्हॉलीबॉल सर्तीच्या फायनलीत, गोयचे सिग्नल्स आनी हरियाणा IDC मदीं तिसऱ्या सुवातीची मॅच। खबरो विस्तारान। दिवा सावंतवाडी पॅसेंजर ट्रेनीक आयतारा सकाळी रायगड नागोठणे लागसार अपघात जालो। रेल्वेचे इंजिन आनी 4 डबे रुळावेल्यान घसरले। मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण 18 प्रवाशांक मरण आयलां आनी 150 जखमी जाल्यात। सकाळी सुमार 9:40 नागोठण्या बोगद्याकडेन हो अपघात जालो। कोकण रेल्वेची येरादारी पुराय ठप्प जाल्या। जखमी प्रवाशांक नागोठणे हॉस्पिटलांत घाल्यात। दोंगराचो वाठार आशिल्ल्यान मजत कार्यात बरीच आडमेळी आयली। 5 ट्रेनी रद्द केल्यात, उरिल्ल्यांचो मार्ग बदलला। म्हयन्या भितर कोकण रेल्वे मार्गाचेर जाल्लो हो दुसरो रेल्वे ॲक्सिडेंट। आयतारा सकाळी सुमार 9:15 दिवा सावंतवाडी पॅसेंजर ट्रेनीचे इंजिन आनी 4 डबे रुळावयल्यान घसरले। ही घडणूक नागोठणे आनी रोहा स्टेशना मदीं घडली। मुंबय सावन 136 किलोमीटर आशिल्ल्या निडी गांवा लागसार बोगद्याकडेन अपघात जालो। अपघात डोंगराळ भागात जाल्ल्यान बचाव कार्यात आडमेळी आयली। सुवातेर ॲम्ब्युलन्स व्हरपाक त्रास जालो। जखमींक नागोठण्या लागसार हॉस्पिटलांत घाल्यात। अपघाता उपरांत कोकण रेल्वे मार्गावेली रेल्वे येरादारी बंद पडली। फाटल्या म्हयन्यांतूय रत्नागिरी लागसार मालगाडी घसरिल्ली तेन्नाय कोकण रेल्वेच्या गाडयांचे वेळापत्रक अशेंच खंयच्या खंय पाविल्ले। ॲक्सिडेंटा उपरांत हे मार्गावेल्यो गोंयच्यान वचपी 5 मुखेल ट्रेनी रद्द केल्यो। मडगांव दादर जनशताब्दी एक्सप्रेस, मडगांव CSTM कोकण कन्या एक्सप्रेस, सावंतवाडी दादर राज्य राणी एक्सप्रेस, CSTM मडगांव कोकण कन्या एक्सप्रेस, दादर सावंतवाडी राज्य राणी एक्सप्रेस। ॲक्सिडेंटा उपरांत चडश्यो ट्रेनी लोंडा, पुणे, लोणावळ, पनवेल ह्या मार्गान धाडल्यात। वेगळ्या मार्गान धाडिल्ल्यो कांय मुखेल ट्रेनी मडगांव मांडवी एक्सप्रेस, एर्नाकुलम मंगला एक्सप्रेस, तिरुवनंतपुरम नेत्रावळी एक्सप्रेस, मंगलोर मत्स्यगंधा एक्सप्रेस, हजरत निजामुद्दीन एर्नाकुलम एक्सप्रेस, दादर सावंतवाडी हॉलिडे स्पेशल। रेल्वेंतल्यान प्रवास करच्या पयलीं प्रवाशांनी लागसारच्या स्टेशनाचेर संपर्क करचो म्हूण कोकण रेल्वेन कळयलां। One engine and four coaches have been delayed, and on account of this, we have cancelled some of the trains. Honorable Railway Minister has announced an ex gratia of rupees 2 lakhs for the dead, then 50,000 for grievous injury, and 10,000 for minor injury. Relief and rescue measures are in full swing, going on in full swing. So let's hope for the best, and the track will be restored very soon. अपघातात मरण आयिल्ल्या घरच्यांक 2 लाख, गंभीर जखमीक 50,000 आणि किरकोळ जखमी जाल्ल्यांक 10,000 रुपयांची मजत कोकण रेल्वेन जाहीर केल्या। रेल्वेन 2 हेल्पलायनी सुरू केल्यात। ठाण्या 022 253 3484 0 आणि दुसरी पनवेल 022 274 8833। प्रुडंटा खातीर ब्युरो वांगडा सावियो डायस। हायर सेकंडरी बंद करपाचेर चौगुले सोसायटीचे व्यवस्थापन ठाम आसा। चौगुलेची सुत्रां सांगतात, हायर सेकंडरी टप्प्याटप्प्यान बंद करपाचो निर्णय 2011च्या सप्टेंबरांत जाल्लो। तातूंत कांयच बदल जाल्लो ना आनी तो निर्णय फाटीं घेतिल्लो ना। सोसायटीच्या अर्जाचेर जाप दिवंक शिक्षण खात्याक कांय म्हयन्यांचो प्रास दिवन हायकोर्टान केशीचो निकाल लायिल्लो। मात सध्या सरकार आनी शिक्षण खातें दोगूय ताचेर उलयनात। आमदार विजय म्हणटा मुख्यमंत्र्यांमदीं पडले शिवाय जावचें ना। मडगांवच्या चौगुले कॉलेजीचे उच्च माध्यमीक विद्यालय बंद करपाच्या प्रश्नाचेर व्यवस्थापन ठाम आसा। उच्च माध्यमीक विद्यालय बंद करपाची नोटीस 2011 वर्सा वेबसायटीचेर घाल्ली। सरकार मदीं पडिल्ल्यान फाटल्या शिक्षणीक वर्सा विद्यार्थ्यांक प्रवेश दिल्लो।
मात अजून मेरेन चौगुले कॉलेजीन ह्या निर्णयाचो फेरविचार करूंक ना, तशेंच तो निर्णय फाटीं घेवंक ना. चौगुले एज्युकेशन सोसायटींतल्या सुत्रां कडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण उच्च माध्यमीक विद्यालय बंद करपाच्या प्रश्नाचेर वेवस्थापन ठाम आसा. चौगुले उच्च माध्यमीक विद्यालयाचो प्रश्न हायकोर्टान पाविल्लो तेन्ना शाळा बंद करच्या पयलीं शिक्षण खात्याची मान्यताय घेवपाची सुचोवणी हायकोर्टान केल्ली. चौगुलेन 2013त अर्ज करून उच्च माध्यमीक शाळा बंद करपाक मान्यताय मेळची अशी विनवणी केल्ली. ही मागणी मान्य केल्या काय भायर मारल्या ह्या विशीं शिक्षण खात्यान अजून मेरेन कांयच कळोवंक ना. मडगांव वाठारांतल्या 11वेच्या विद्यार्थ्यांक हेर उच्च माध्यमीक विद्यालयांत प्रवेश दिवपाची तयारी शिक्षण खात्यान चलयल्या. नव्या सरकारी उच्च माध्यमीक विद्यालयाची बिल्डींग बांदपाचें काम चालू आसा. 11वे खातीर प्रवेश दिवपाचें काम चालू जावच्या पयलीं मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान मदीं पडून हो प्रश्न सोडोवचो अशें फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसायान मागलां. I remain firmly opposed to the commercialization of education. The oldest educational institution in the state of Goa cannot be closed down like a sick industrial unit. Having said this, I believe this has become like an annual affair. But I believe that the Chief Minister who gave a public assurance in multipurpose high school on the day of the foundation stone of a new college there, that he will take all stakeholders into confidence, including the local elected legislator who is me, and resolve this issue of Chogule College to the satisfaction of all stakeholders concerned. This has been a public assurance given by the Chief Minister, and I have no reason not to believe him. And I still hope that the Chief Minister will not make a U-turn. प्रुडंटा खातीर सावयो डायस. वर्साची वर्सां अकाउंट्सा कडेन ऑडिट रिपोर्ट येनात म्हूण पणजी महापालिका धरून पालिकांचें अनुदान अकाउंट्सान आडावन धरलां खरें, पूण बाकीच्या कितल्याशाच खात्यांची परिस्थिती वेगळी ना. फाटल्या 6 ते 7 वर्सांत वट्ट 650 कोटींचें अनुदान आनी रिणांचो विलो लावपा विशीं 20 म्हत्वाच्या खात्यांची सुमार 7,000 युटिलायझेशन सर्टिफिकेटां अकाउंट्साक अजून मेळिल्लीं नात. सरकारी खात्याच्या कारभाराचेर पळयात रिपोर्ट. सरकार पालिकांक दिता तें अनुदान आनी रिणाच्या विल्याचेर अकाउंट्स खात्यान काडिल्ल्या प्रश्नांक पालिकांकडच्यान जापो मेळनात म्हूण पणजे महापालिका धरून चडशा पालिकांचें अनुदान आडावन दवरपाचो आदेश खात्यान दिल्लो. वर्स 2007 सावन पालिका कडच्यान ऑडिटाक जापो येवपाचे आसात. खरें म्हणल्यार जनरल फायनान्स नेमा प्रमाण एखाद्या खात्याक अनुदान वा रीण मंजूर जाल्ले उपरांत 12 म्हयन्यां भितर त्याच्या विल्याचे सर्टिफिकेट आनी रिपोर्ट अकाउंट्स खात्या कडेन पावंक जाय. पूण CAGच्या रिपोर्टांत सरकाराच्या ऑडिटाची परिस्थिती पळयात. 2012 मेरेन ऑडिट रिपोर्ट पळयल्यार फाटले 6 ते 7 वर्सांत वट्ट 650 कोटींचें अनुदान आनी रिणाचो विलो लावपा विशीं 20 मोठ्या खात्यांची वट्ट सुमार 7,000 युटिलायझेशन सर्टिफिकेटां अकाउंट्स डिपार्टमेंटाक अजून मेळिल्लीं नात. तातूंतली एका वर्साची 1,308 युटिलायझेशन सर्टिफिकेटां येवंक नात. पयशे 193 कोटी. 1 ते 3 वर्साची 1,450 सर्टिफिकेटां. पयशे 219 कोटी. 3 ते 5 वर्सां मेरेन 1,319. पयशे 114 कोटी. 5 ते 7 वर्सां मेरेन 731 सर्टिफिकेटां. पयशे 74 कोटी. आनी 7 वर्सां परस चड तेंपा सावन 47 कोटींची 2,126 युटिलायझेशन सर्टिफिकेटां अकाउंट्सा कडेन आयिल्लीं नात. आतां ह्या मुखेल 20 खात्यांतले 8 ते 10 खात्यांचे पेंडींग ऑडिटाची परिस्थिती पळयात. वर्साची वर्सां जालीं अनुदान आनी रिणाच्या विल्याची सर्टिफिकेटां येनात. पालिकांची 266 कोटींची 854 युटिलायझेशन सर्टिफिकेटां आडकल्यात. पंचायतीची 131 कोटींची 2,946. कला संस्कृती खात्याची 59 कोटींची 1,947. खेळा खात्याची 49 कोटींची 359 युटिलायझेशन सर्टिफिकेटां. शिक्षण खात्याची 28 कोटींची 288. उच्च शिक्षण खात्याची 33 कोटींची 25. समाज कल्याण खात्याची 18 कोटींची 88 युटिलायझेशन सर्टिफिकेटां. लॉटरी खात्याची 28 कोटीची 13. भलायकी खात्याची 7 कोटींची 22. जाल्यार बायलां भुरग्यां कल्याण खात्याची 2 कोटी 27 लाखांची 151 युटिलायझेशन सर्टिफिकेटां अकाउंट्साक पाविल्लीं नात. इतल्यान जाल्लें ना, कांय खातीं तर वर्साची वर्सां अकाउंट्स आनी ऑडिट रिपोर्टूच दिना. तातूंत सगळ्यांत परिस्थिती वायट आसा ती सरकारी अनुदान घेवपी स्कुलांची. 2005 ते 2011 मेरेन 99 आस्थापनांचे अनुदानाचे खर्चाचे ऑडिट रिपोर्टच अकाउंट्स खात्याक आयिल्ले नात. तातूंत 92 स्कुलां आसात. हातूंतले दर एक स्कुलाक दिल्ले सादारण 30 ते 50 लाखांचे अनुदानाचे ऑडिट रिपोर्ट आडकल्यात. महालेखापाल सरकाराचे हे ऑडिटाचो दर वर्सा पंचनामो करता. मात फाटले कितलेशेच CAG रिपोर्ट पळयल्यार ऑडिटाची परिस्थिती जाग्यार येताशी दिसना. हें सरकार झिरो बेजड बजेटिंगाच्यो गजाली करता. मात टॅक्स पेयराचो पयसो सरकार दिता कोणाक आनी वता खंय
हाचो कांयच ताळतंत्र खात्याच्या ऑडिटा वयल्यान तरी दिसना. आंधळो डयटा कुत्रें पीठ खाता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.